सांगे तालुक्यात वट्ट 51 सरकारी मुळाव्यो शाळा आसा. मात हातूंतल्या कांय शाळांनी विद्यार्थ्यांचो उणाव आशिल्ल्याचें दिसून येता. सुमार 8 शाळांनी 9 परस कमी विद्यार्थी आसात, जाल्यार कांय शाळांनी फकत 3 भुरगीं आशिल्ल्याचें कळटा. गांवांत त्या वयाची भुरगींच कमी आशिल्ल्यान शाळांनी विद्यार्थ्यांचो उणाव आसा, अशी माहिती सांगेच्यो एडीआय सुजाता वालावलीकर हांणी दिली. सीएमान म्हणटा तशें स्ट्रेंथ वायज कशें आसा, स्ट्रेंथ आसा भुरग्याचे कमी तुमचे एरियेचे तुमचे ज्युरिडिक्शना येता थंय स्ट्रेंथ वायज कशें आसा शाळा? आमचे सांगे तालुक्यांतली 51 प्रायमरी स्कुलां आसात आनी 6 गव्हर्मेंट हायस्कूल आसात आनी एक हायर सेकंडरी आसा. त्या गांवांत शाळे भितर म्हणजे गांवांक सगळी मराठीच चडशी येता भुरग्यां मराठी शाळेंतूच. तातूंत भितर स्ट्रेंथ वायज म्हणल्यार आमगेली मिरामाना एक मातशी कमी आसा, 4 भुरग्यां, रुगडी म्हटल्यार 3 भुरगीं आसा आनी मावलिंगे 4. जेन्ना इन्स्पेक्शनाक वता तेन्ना पेरंट्सांक बी आपूण हाडलेले वास्पूस केली पळय पिटी केली तेन्ना समजलें की गांवांत भुरगींच त्या एजीची थंय ना. मागीर परत पळयल्यार कश्टिमर, कोपरमळ, नायकिनी, कुमारी म्हणजे थंय भुरग्यांची पटसंख्या 7 आसा. थंय बी हांव जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेलें आनी पेरंट्सां आपूण हाडलें, पिटी आपूण हाडली, तेन्ना म्हाका समजलें की गांवांत भुरगींच त्या एजीची ना. लोकसंख्या कमी आसा ते. लोकसंख्या कमी आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार हांगा सांग्यार दुसरे कडेन म्हणजे केजी बिजी घालपाची अशी भुरग्याची लोकांची काय तशी टेंडन्सी ना. पूण कितें जालां गांवांत भुरगींच कमी आशिल्ली कारणान लोकसंख्याच कमी आशिल्ली कारणान थंय दुसरे कडेन वचपाक तांकां वाटय ना, कित्याक गांवांत घालची पडटा. म्हळ्यार येवपाक बसी बिसी तशी ना. तेचे खातीर अशी मराठी शाळेंत घालपाची तांची टेंडन्सी आसा. पूण लोकसंख्या कमी आशिल्ल्या कारणान आतां तांकां ऑप्शन ना जालें. आतां मराठी प्रायमरी आसा पळय तशीच आनी खंयची दुसरी भाशेची बी शाळा आसा प्रायमरी? तशी एकच आमची सावड्डेची पळय लेट विंग कमांडर सावड्डेकर शाळा आसा, ती आसा सावड्ड्या पैतणी म्हणटा पळय त्या शाळेंत एकच कन्नड मिडियम चलता. आमचें मराठी शाळे बरोबर कन्नड मिडियम चलता. तातूंत आसा 9 भुरगें. सगळ्यांच्यान कमी स्ट्रेंथ खंयची आसा शाळेंत? सगळ्याच्या कमी स्ट्रेंथ म्हणजे रुमडे म्हटल्या गांवांत भितर आसा. कितली आसा भुरगीं? थंय भुरगीं आसा 3. ही एक शाळा हांगा वयर आसा, म्हणजे बाजारां आसा आनी इतल्या करून ह्या शाळेची स्ट्रेंथ आसा म्हणजे 114 आसा त्या शाळेची स्ट्रेंथ. आनी हांगा हरशीं प्रायवेट स्कूल आसा, प्रायमरी स्कूल आसा, एडेड प्रायमरी आसा. खंय ती शाळे? हांगा सांग्या GPS सांगली.